प्रोजेक्ट आमका नाका. फातोड्डेच्या दावंडे वाठारात प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांनी मडगांव पालिके मुखार निषेध केलो. थळाव्यांनी आनी वेगवेगळ्या समाज वावुरप्यांनी ह्या प्रकल्पाक दिल्ले सगळे परवाने बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केली. ह्या व्हड निवासी प्रकल्पाक लागून वाठाराचो पर्यावरणीय समतोल खंडीत जातलो, येरादारी आनी हेर मुळावे साधन सुविधांचो अतिरिक्त दबाव येतलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या वेळार प्रकल्पाच्या सुवातेर बसयल्ल्या लोखणाच्या पत्र्याची संरक्षणात्मक वणत काडून उडोवपाची मागणी आंदोलकांनी केल्या. मोर्चा उपरांत निषेधाच्या प्रतिनिधींनी मडगांव पालिकेकडे निवेदन सादर करून थळाव्या लोकांच्या हरकतीचो विचार करिनासतना खंयच्याय मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवची न्हय अशी थेट मागणी केली. तशेंच प्रशासनान तांच्या मागण्यांक दुर्लक्ष केल्यार फुडल्या दिसांनी आंदोलन चड खर करतले अशी शिटकावणी दिली. 2008 license असले म्हणटा and they have forwarded to the renewal or from SGPD. So the builder तुमका फाईल बी दिला आता नवी सध्या काही नाही. प्रोजेक्ट आम्ही तो प्रोजेक्ट कशे येवपा दिवपाना आमकां प्रोजेक्ट आमी आख्खो वाडो युनायटेड आहा आमी MLA जावं कोणू जावं आनी कोणू आमचे ऑर्ड्याचे मारपा खातीर प्रोजेक्ट आनी बिल्डर लॉबी आमी सांगपा खातीर क्लियर कट मेसेज दिताय आमी आमगे वाड्या असो मेगा प्रोजेक्ट म्हळ्यार ते केन्नाच दिवपा न्हय. आम आज पुरे आम चान्स दिवपाचे न्हय आनी प्रोजेक्ट तेमी तेंगे घेवन दिल्ली हुया ती वचपाचे. हे कोण जमीन कोण भाटकारांनी केल्या ती चैतन्य म्हणून तेंगे जमीन दी तेम सगळ्या प्रोजेक्टाची तेम ते दिल्ली एक GSD म्हणायचं तेंगे बिल्डअप करपा तेम ती दिलो आहा. दिल्ली जाऊन चैतन्य म्हणटा तो ओरिजिनल चैतन्य म्हणटा ते ओनर ते प्रॉपर्टीचे चैतन्य म्हणटा हितू लोक येयलो टॅक्स सीओ दिसत आम फेबडाय कोताय मात हितू दीस आमी आतां ऑलमोस्ट जाले 3 म्हयने येताय वयता तो सीओ होकोत येयलोले पाटी पेपर घेता फकत इतलेंच कोता जातलें इतलेंच सांगता. हे कारणाक लागून आतां हितून व्हडे लोकांले पासियास ऑलरेडी पेड्या जाला. कित्याक काय म्हळ्यार एक प्रोजेक्ट करपा तेणी ऑलरेडी सायडी हे पोत्री विमान बंद केलो तो जाता थिंगा तेजे बोर्ड बंद करता थिंगा सेकंड प्रोजेक्टा तांकां लायसन्स मेळ्ळा माड कातरून आनी तेणें ऑलरेडी 15 मार्ड्स कातवले. कित्याक मेन म्हणटा कितें आतां एक प्रोजेक्ट हाडायलो आहा थिंग ऑलरेडी प्रॉब्लम आसलो. सेकंड प्रोजेक्ट कितको स्टार्ट जालो आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार कितें हांव तुमकां मिडिया बाबा विचारपाचो दिता बाबा तुमी ताका विजय सरदेसाय म्हणटा ताका कितें क्वेश्चन केलें आजून देखून बाबा हे दोंड्या चलत ते तूं कितको खबर ना काय म्हणून तो कितें वाड्यार कावन्सिलर हो तो थिंग काम हो MLA तो तेका कांय खबर ना तो MLA म्हूण आनी म्हाका खबर ना म्हणटा केसो फकाणा खबर तूं म्हाका सांगाय हे आसपा खबर ना आख्खे गोंय आसत मरे तेणें सांगलें तेगेर आपणाक कांय खबर ना आमगे गांवच सोत्र्यो घेवन पास रावले कितें हे फकाण जालें मरे. अरे ते गांवच बाय तो इतले कन्सर्न आहले जाल्यार तेणें त्या दिसाक दोंडे निचल ना कितें कोण केला कितें केलां हे तेणें निचल ना कितें आनी विदावट लायसन्स ते खबर आहा प्रोजेक्ट विदावट लायसन्स आहा आनी त्या दिसा तेणें दोंडे एश्योरन्स दिलें की आपण एक म्युन्सिपालिटी लेटर करता म्हणून ती लेटराची आपण हे प्रोजेक्ट हे दिसा आम नाकाय हे प्रोजेक्ट आमगे गांवा सूट जायना नाकाय म्हणून ती लेटर हुंया अजून ती लेटर कोणाक काय खबर ना आनी तेजी ट्रान्सपरन्सी कोणाकूय खबर ना. सीओ म्हणटा अजून ताका लायसन्स दिल ना म्हणून तूं कितें उलयता लायसन्स दिल ना ताका म्युन्सिपालिटी कशी कोतली सीओ म्हणटा फायलू येयल ना म्हणटा तेंगेली लायसन्स मागीर कोणे हुंय कितें करपा ते खाले गाडे घायला म्युन्सिपालिटी म्हळ्यार 5 ऑफिसर आमगेले सगळे धोंड्या वयले लोक म्युन्सिपालिटी येताय वयताय आनी ताका कंप्लेनय दिले ऑफिसर तरी आनी आयज पोतून येयल्ले आमगे सगळे धोंडेकार आनी हांवूय आपलो टेंपर आतां सीओन 15 दिसां टायम दिला जे इलिगल आहाय सगळी पोत्री बित्री हे आहाय ती आपूण काट म्हूण. आतां हे तर 15 दिसां मदें सीओ तर म्युन्सिपालिटीचो काडना जाल्यार हेज मुखार मागीर कितें आहा तें आमगेले लोक सगळे आमी मेळून डिसायड करतले. ते 15 दिसां मदें तर सीओ फेल गेलो हेजी जबाबदारी सीओ घे आसतली आमची न्हू कितें जालें जाल्यार हेज मुखार. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार.